नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 16व्या रोजगार मेळाव्याच्या अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भेटयली 51,000 परस चड नियुक्तीपत्रां. देशभरात 47 सुवातांचेर जाली कार्यावळ. अहमदाबादेत एअर इंडियाच्या विमानाक जाल्ल्या अपघाताचो प्रारंभीक अहवाल विमान दुर्घटना चौकशी समितीन केलो सादर. इंधन पुरवण बंद जावप हेच अपघाताचे मुखेल कारण थारले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज मूल्यवर्धन 3.0 कार्यावळीत शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांकडेन साधलो संवाद. मूल्या जीण घडोवपा खातीर मोलाची. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. 14 जुलै सावन सोडन रायबंदर मार्गाचेर रोरो फेरी सेवा जातली सुरू. आयज न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी फेरयेची केली पळोवणी. आणि पणजेच्या महानगरपालिकेक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024चो राष्ट्रपती भोवमान. 17 जुलयाक नवी दिल्लीत जातली पुरस्कार प्रदान कार्यावळ. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज 16व्या रोजगार मेळाव्या अंतर्गत व्हर्च्युअल माध्यमा वरवीं 51,000 परस चड नियुक्तीपत्रां वितरीत केली. रोजगार मेळाव्यात देशभरातल्या 47 सुवातींवेल्या नवनियुक्त तरणाट्यांनी वांटो घेतलो. ह्यो नियुक्ती केंद्र सरकाराच्या वेगवेगळ्या मंत्रालय आनी खात्यांनी जाल्यात. केंद्र सरकारात कायमस्वरुपी नोकरी मेळपी युवां खातीर राष्ट्रसेवा हेच एकमात्र ध्येय आसूंक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार सांगले. नागरिक प्रथम हे सूत्र सगळ्या युवांनी आपणावचे अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केले. कि भारत के पास दो असीमित शक्तियां हैं. एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी. यानी सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र. युवाओं का यह सामर्थ्य हमारी भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है. और हमारी सरकार इसी पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में दिन रात जुटी है. प्रधानमंत्र्यांनी हालींच जाल्ल्या तांच्या 5 देशांच्या भोंवडेचो उल्लेख करून सांगले की प्रत्येक देशात तांकां भारतीय युवा शक्तीची ताक पळोवपाक मेळ्ळी. ह्या देशा वांगडा जाल्ल्या कबलातींतल्यान देशांतल्या युवां खातीर नव्यो संधी उपलब्ध जातल्यो असो हावेस प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो. उनसे देश और विदेश दोनों जगह भारत के नौजवानों को फायदा होना ही है. डिफेंस, फार्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एनर्जी, रेयर अर्थ, मिनरल्स, ऐसे कई सेक्टर्स, ऐसे सेक्टर्स में हुए समझौतों से भारत को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फायदा होगा. भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बहुत बल मिलेगा. 12 जून 2025 हे दिसा अहमदाबादेत एअर इंडियाच्या विमानाक जाल्ल्या अपघाताचो प्रारंभीक अहवाल भारतीय विमान दुर्घटना चौकशी समितीन सादर केला. ह्या अहवालात बरेच अजाप करपासारक्यो नोंदणी नोंदयल्यात. अहवालात विमान दुर्घटनेचे मुखेल कारण विमानाच्या दोनूय इंजिनात इंधनाची पुरवण ना जावप हेच मुखार आयला. इंधन पुरवण करपी स्विच बंद जाल्ल्या कारणान ही घडणूक घडली. दोनूय इंजिनात रिलायट ही प्रक्रिया सुरू जाल्ली. पयल्या इंजिनान कांय प्रमाणात काम करपाक सुरवात केल्ली, पूण दुसरें इंजिन पुरायपणान निकामी जाल्ल्यान
ही दुर्घटना घडली। दोन्ही वैमानिकांमधी जाल्ल्या संवादांतल्यान हे स्पष्ट जाता की खंयच्याच वैमानिकान इंधनाचो स्विच बंद करूंक ना। विमानाच्या स्वयंचलित व्यवस्थेन विमानाची व्यवस्था पूर्वरत करपाचो यत्न केल्लो। ड्रोन फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफी सयत घडणूक थळाची पुराय माहिती एकठांय केल्या, अशी माहिती भारतीय विमान दुर्घटना चौकशी समितीन सादर केल्या। विमान उडल्या उपरांत फ्लेम आउट कित्याक जाले हो चौकशीचो विषय आसा, अशें भाजपा फुडारी राजीव प्रताप रूडी हांणी ह्या अहवालाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना सांगले। विमान के साथ क्या हुआ है और कैसे क्यों हुआ है, इसका उत्तर शायद आगे के इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि विमान उड़ने के बाद फ्लेम आउट क्यों हुआ है। क्योंकि ये अगर आसमान में होता, 5000 फीट की ऊंचाई पर होता, 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता, 30,000 फीट की ऊंचाई पर होता, तो इंजन अगर दोनों बंद होंगे तो हम ये एक्शन लेंगे और हमारा फेडेक जो कंप्यूटर है वो उसको रेस्टोर कर देता। लेकिन इस 400 फीट में जब तक कप्तान उसे देखे, इंजन स्टॉल का इंडिकेशंस आए, इंजन स्पूल डाउन करे और उसके बाद वो देख के प्रयास करे, तो शायद ये ऊंचाई नहीं है। तथ्य यही है, दुर्घटना बहुत बड़ा हादसा है, तथ्य उभर के आ रहे हैं और इसके अन्य उत्तर समय के साथ ही विमान कंपनियां, ऑपरेटर, AIBB, DGCA ही दे सकता है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि तिरुवनंतपुरमात भाजपाच्या केरळ विभागाच्या नवनिर्मित मुख्यालयाचे उक्तावण केले। गृहमंत्र्यांनी कार्यालयामुखार एक झाड लेगीत रोवले आणि नव्या कार्यालयाच्या केंद्रीय कक्षात भाजपाचे आदले प्रदेशाध्यक्ष सर्गेस्त KG मरार हांच्या प्रतिमेचे अनावरण केले। मजगती गृहमंत्र्यांनी उपरांत विकसित केरळम संमेलनात वाटो घेतलो। विकसित भारताची संकल्पना विकसित केरळाची मोख मतीत दवरूनच शक्य आसा, अशें गृहमंत्री हे वेळार उलयले। पार्टी के लिए कार्यालय ये हमारे लिए मंदिर की स्थान जितना पवित्र स्थान है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की संकल्पना देश के 140 करोड़ लोगों के सामने रखी। विकसित भारत का रास्ता विकसित केरलम से होकर ही जाता है। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों के विकास के बगैर विकसित भारत संभव ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्राच्या रायगड जिल्ह्यात दिल्ल्या भेटीच्या यादीचो फोटो आज समाज माध्यमांचेर प्रकाशित केलो। 2014 वर्सा तांणी ही भेट दिल्ली। छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या चरणाकडे नतमस्तक जावपाची संद म्हाका मेळ्ळी। ही भेट म्हाका सदांच याद उरतली, अशें तांणी आपल्या संदेशात म्हळां। महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक इतिहासात मानाचे स्थान आशिल्ल्या आणि छत्रपती शिवाजी महाराज हांच्या स्वराज्य संकल्प पूर्तीतली दुर्ग संपदा आशिल्ल्या 12 किल्ल्यांक मानाचे स्थान बहाल केला। एकवटीत राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटनेन म्हळ्यारूच युनेस्कोन रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, सांगेल, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खांदेली असे महाराष्ट्रातले 11 किल्ले आणि तामिळनाडूतल्या जिंजी किल्ल्यांचो जागतिक वारसो स्थळात आस्पाव केला। या किल्ल्यांचो आस्पाव जागतिक वारसो स्थळात जावचो म्हूण महाराष्ट्र राज्य सरकाराच्या सांस्कृतिक विभागा अंतर्गत येवपी पुरातत्व आणि वस्तू संग्रहालय संचालनालयान प्रस्ताव तयार केल्लो। नवी दिल्लीत 2024 वर्सा जाल्ल्या युनेस्कोच्या 46व्या बसकेत महाराष्ट्र शासन गड संवर्धन करपी वांगडी आणि विद्यापीठातल्या तज्ञांनी या वावरा खातीर वाटो घेतिल्लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत, महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हांणी या 12 किल्ल्यांचो युनेस्कोच्या जागतिक वारसो स्थळांच्या यादीक आस्पाव जाल्ल्या खातीर खोशी परगटायल्या आणि नागरिकांक परबी भेटयल्या। अभिमानास्पद आणि गौरवशाली क्षण आहे की आपले आराध्य दैवत छत्रपती शिवरायांच्या 12 किल्ल्यांना युनेस्कोने जागतिक वारसा यादीमध्ये स्थान देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केलेला आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं की देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी हे 12 किल्ले युनेस्को करता नॉमिनेट केले होते आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की युनेस्कोच्या या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये
20 वेगवेगळ्या देशांना मतदान करायचं. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज मूल्यवर्धन 3.0 या कार्यावळीत शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांकडेन आभासी प्रणाली माध्यमांतल्यान संवाद साधलो. शांतीलाल मुथा फाउंडेशनाच्या वतीन मूल्य रुजोवपी शिक्षणीक कार्यावळ मूल्यवर्धन सुरू आसा. ते फाटभुंयेर आयज ही कार्यावळ जाली. तांणी केल्ल्या ह्या कार्याक लागून फाटल्या 6 वर्सांत शिक्षक आणि विद्यार्थ्यां मदीं आमूलाग्र बदल जाल्लो आमकां दिसून आयला अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार सांगलें. म्हाका खूब बरें दिसता की एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांच्या वतीन मूल्यवर्धन शिक्षण हो कार्यक्रम गेली 6 वर्सां आमी कंटिन्युअसली आमच्या पयलीं गव्हर्मेंट हायस्कुलांनी, ताज्या उपरांत गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट एडेड प्रायमरी स्कुलांनी आनी ताज्या उपरांत आतां 8th स्टँडर्ड पर्यंत हो कार्यक्रम आमी लागू केला. आनी हो कार्यक्रम लागू केला हाचो अर्थ म्हणजे शांतीलाल मुथा फाउंडेशन हांचें ऑर्गनायझेशन आमच्या टिचर्सांक पयलीं ट्रेन करता. टिचर्सांक ट्रेन केल्या उपरांत तांचे कावन्सिलर्स तांच्या स्कुलांनी वता, स्कुलांनी ते भुरग्यांच्या बरोबरी एक्टिविटीज घेता आनी ताज्या उपरांत ताजें रिपोर्टींग जें आसा एड्युकेशन डेव्हलपमेंटाक करता. फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळांत जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमकां दिसून आयलां की खूब मोठ्या प्रमाणांतलो बदल हो टिचर्सांनी, खूब मोठ्या प्रमाणांतलो बदल हो भुरग्यांच्या मदीं आमकां दिसून आयला. म्हणून सगळ्यांत पयलीं हांव एड्युकेशन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटाच्या वतीन शांतीलाल मुथा आनी तांच्या सगळ्या टिचर्स, कावन्सिलर्स हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. पणजे शाराक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024चो राष्ट्रपती पुरस्कार फावो जाला. पणजे महापालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात आणि आयुक्त क्लेन मदेरा नवी दिल्लीत 17 जुलयाक जावपी कार्यावळीत भारताच्या राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी हो पुरस्कार स्वीकारतले. हो पुरस्कार फावो जाल्ल्या कारणान पणजे महापालिकेचे उपमहापौर संजीव नायक आणि पणजेचे आमदार आतानुसियो मोन्सेरात, पणजेचे महापौर आणि आयुक्त तशेंच पणजेच्या नागरिकांचे उपकार मानल्यात. हांव आमच्या आमदाराक आनी मिनिस्टराक श्री बाबूश मोन्सेराताक थँक्यू म्हणूंक सोदता, कित्याक सदांच तांचो आमच्या फाटल्यान गायडन्स आसा. मागीर आमचो मेयर रोहित मोन्सेरात, कमिशनर क्लेन मदेरा, एमी आमचो सावंत, सगळे आमचे कावन्सिलर, जितले कावन्सिलर आसा तांचोय सपोर्ट आसा आनी पणजेकारांचो स्पेशली सगळ्यांचो सपोर्ट आसा. सो पयले म्हणजे पणजेकारांकूय सगळ्यांक थँक्यू म्हणूंक सोदता की तांच्या खातीर हें पॉसिबल जालें. पयलें म्हणचे जाल्यार क्लिनलीनस, मागीर आमचे गार्बेजाचे सगळे डिस्पोजल, आमचे खंयच डिस्पोजल अशें हाजेर नासता, सगळे आमी ट्रीट करता. सो आनी इवन जे टॉयलेट्स आसा त्यो सगळ्यो क्लीन आशिल्ल्यो. सो सगळे पॉयंट्स ते खूब भरपूर आशिल्ले. सो ते हाजे प्रमाणे आमकां मेळिल्ले आसा. सो इट इज वन ऑफ द क्लिनस्ट एंड द बेस्ट सिटी. नेक्स्ट टार्गेट आसा हेज्यावन आनीक बरें काम करपाचें. दुसरें म्हणजे जाल्यार आमचे जे वर्कर्स आसा पळय ग्रावंडार जे काम करता तांचेय हांव आभार व्यक्त करता, कित्याक तांचे खातीरूय आमकां हें पॉसिबल जालां. महाराष्ट्राचे राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांणी आयज पणजेंत आयकर अपिलियन न्यायाधिकरण परिशदेचें उक्तावण केलें. आयकर अपिलियन न्यायाधिकरणाचो हो 84वो स्थापणूक दीस. हे फाटभुंयेर ही परिशद 2 दीस पणजेंत चलतली. फाटल्या 8 दशकांत आयकर अपिलियन न्यायाधिकरणाची उदरगत फक्त रुपानूच न्हय जाल्यार कार्यालयांतल्यान जाल्या. तांच्या निर्णयाचो फक्त कर न्यायशास्त्राचेर न्हय जाल्यार शासन आनी कायद्याच्या राज्याच्या व्यापक प्रस्नाचेर परिणाम जाता अशें तांणी सांगलें. भारतीय न्याय प्रणालींत न्यायाधीशान एकदा निर्णय थारायलो ताका कोणूच आडावपाक शकना. ही ह्या न्यायवेवस्थेची गजाल म्हाका खूब आवडटा अशें तांणी ह्या परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना सांगलें. Yeah, justice is always one. So many people put their argument in their own way, but it is for the judge to deliver the justice. The two judgments and the two judges will always living in my conscious and memory. That is Singa and Kunga, both of them, in spite of the pressures on you, how you can deliver real justice is a living example. And they have established over the mighty people that you are not mighty, but as long as you are against the law, then your mightiness will come down. That is what is established. And this is one I always very proud of an Indian.
जोडण रायबंदर जलमार्गाचेर 14 जुलय सावन रोरो फेरी सेवा सुरू जातली अशी माहिती आयज न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली। आयची चाचणी यशस्वी जाल्या अशें तांणी मुखार सांगले। रायबंदर जोडण जलमार्गाचेर सध्या 6 फेरी बोटी उदकांतल्यान यो वच करतात। सकाळच्या वेळार आनी सांजेच्या वेळार बरीच गर्दी फेरी बोटीच्या धक्क्याचेर पळोवपाक मेळटा। ही गर्दी उणी करपा खातीर सरकारान रोरो फेरी बोट सुरू करपाचो निर्णय घेतलो। ह्या फेरी बोटींत 15 चारचाकी गाडयो मावतात। प्रवाशांक बसपाक बांकडे लेगीत आसात। ह्या सेवे उपरांत जोडण मये रायबंदर तशेंच दिवचलच्या लोकांक मोठ्या प्रमाणाचेर थाकाय मेळटली। आमच्या कन्व्हेन्शनल फेरीचो लोड घेवपा सारख्या कॅपॅसिटीच्यो 2 रोरो फेरीज घेता। एक आसा द्वारका आणि दुसरी आसा गंगोत्री। आनीक ह्या दोनी इंट्रोड्यूस करपाचो फाटलो उद्देश इतकोच आसा की आमकां नवी टॅक्नोलॉजी आसपाक जाय, आमकां ह्या वेसलाचेर कम्फर्ट्स आसपाक जाय, आमकां हाचेर सेफ्टी मेळपाक जाय आनीक हांगा स्पिडीन आमकां आमची म्हणजे स्पीड मेळपाक जाय, टायम सेव जावपाक जाय। ह्या सगळ्या गोश्टीक लागून नवे टॅक्नोलॉजीचो वापर करून ह्यो दोनी फेरी सेवा आमी इंट्रोड्यूस करतात। गोय राज्य साधन सुविधा उदरगत महामंडळाच्या 206व्या बसकेक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मार्गदर्शन केले। हे वेळार तांच्या वांगडा महामंडळाचे उपाध्यक्ष केदार नायक आनी वडील अधिकारी लेगीत हाजीर आशिल्ले। राज्यांतल्या जनतेच्या सुविधे खातीर, शारीकरणा खातीर आनी संस्थात्मक उदरगती खातीर कांय मुद्द्यांचेर मुखेलपणान ह्या बसकेंत भासाभास जाली। जातूंत सांखळेच्या पालिका बाजाराची पुनर्बांधणी, तिसवाडींतल्या सांतिस्तेव पुलाची पुनर्बांधणी, गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या चलयांच्या वसतिगृहाचे बांदकाम, मडगांवच्या पोन्न्या सरकारी इमारतीची पुनर्बांधणी, मडगांवच्या पोन्न्या बस स्थानकाची उदरगत आनी सांखळेच्या रवींद्र भवनाची देखरेख ह्या कामाचो आस्पाव आसा। गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव 2025 अंदू वर्सा 9 आनी 10 ऑगस्ट ह्या दिसा आयनॉक्स आनी मॅकनीस पॅलेस हांगासर जातलो। ह्या महोत्सवात 15 परस चड मराठी चित्रपटांचे सादरीकरण जातले। पयलेच फावटी सादर जावपी चित्रपट, प्रेक्षकांक आवडपी चित्रपट तशेंच गोंयांत पयलेच फावटी प्रदर्शीत जावपी चित्रपट प्रेक्षकांक पळोवपाक मेळटले। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी मराठी चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण 9 ऑगस्टाक सकाळी 9:30 वरांचेर जातले। जाल्यार ह्या उक्तावण सुवाळ्याक हिंदी चित्रपट अभिनेतो अक्षय कुमार मुखेल सोयरो म्हूण हाजीर आसतलो अशी माहिती विन्सन ग्राफिक्साचे संजय शेट्ये हांणी दिली। अक्षय कुमार ह्या हेतून आपयला की अक्षय कुमार एक मराठी पिक्चर करता, सो ऑक्टोबरान तो लॉन्च करतो एक मराठी, सो ताका आमी हे केल्लो रिक्वेस्ट की चीफ गेस्ट म्हणून येवचो। तेणी आयज तर हय म्हटला, जस्ट करून येतलो तो। प्लस उदयान सांगल्या प्रमाणे आमी जवळ 15 ते 16 अजून वाढू शकता। पिक्चर नवे 60-70% सगळे नवे आसा। प्लस एक वर्ल्ड प्रिमियर करतलो आमी 9 तारखेक, म्हणजे एकदम नव्या पिक्चराचो। आणि 8 तारखेक 9-10 फेस्टिवल आसतले आनी 8 तारखेक आमी एक वर्कशॉप करतले फॉर फिल्म मेकर, शॉर्ट फिल्म मेकर, रील जे करता तेंच्या खातीर एक AI चे वर्कशॉप करतले फ्री फॉर ऑल। म्हणजे तुमकां म्हणजे AI रिलेटेड डबिंग, साऊंड तेचेर आसतलो, सो व्हेरी बरो रिसोर्स येतलो करपाक। घेवया खबरापत्रात एक ल्हानसोच विसव। ये चारुल ना बहुत लकी है। अब देखिए ना, उसे भारत के हर कोने में घूमने का और शॉपिंग करने का मौका जो मिलता है। पहाड़ी थाली में एक चौंसाया बनेगा, भटकी दाल का जो पहाड़ी होती है, एक मिक्स दाल बनेगी। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उत्तराखंड भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर जंगल बढ़ रहे हैं। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे DD नेशनल पर। इसमें नमक क्यों नहीं है? आप जानते तो हैं, अंग्रेजों ने हमसे नमक बनाने की आजादी छीन ली है। समुद्र हमारी धरती के पैर धोता है और हमें ही नमक बनाने की आजादी नहीं है। अब बहुत हो गया, हमें इन अंग्रेजों को रोकना ही होगा। जय जगन्नाथ! जय जगन्नाथ! हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर।
योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान मेकळ्या फास्टॅगाच्या वापराचेर बंधनां घाल्यात। टॅग इन हँड वापराचेर बंदी घालची अशें राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान सुचयलां, जाचे वरवीं टोल प्लाझा वेळी येरादारी सुटसुटीत जातली। कांय गाडयांचेर फास्टॅग मुखावेल्या आरशाचेर लावपाचो वाहन मालक टाळाटाळ करता, जाका लागून टोल प्लाझाचेर गर्दी जावप, चुकीच्या लेनीन गाडी व्हरप आनी हेर तरेच्या वेवस्थेत आडमेळी येताल्यो। अशा तरेच्या चुकांचेर म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत बेगोबेग कारवाय जातली अशें राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान कळयलां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग लखनौ भेटेर आसात। उपमुखेलमंत्री ब्रिजेश पाठक हांणी तांकां लखनौ विमानतळाचेर येवकार दिलो। उत्तर प्रदेशांतल्या मध्य आनी उत्तर विधानसभा वाठारांत जावपी कार्यकर्ता मार्गदर्शन संमेलनात ते वांटेकार जातले आनी कार्यकर्त्यांकडेन संवाद साधतले। तेचपरी ते सरकारी खात्यांतले वडील अधिकारी, भारतीय जनता पक्षाचे वडील फुडारी आनी लोक फुडाऱ्यांकडेन बसका करतले। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी आयज गुवाहाटींतल्या मालेगांवांत आशिल्ल्या रेल्वे मुख्यालयांत रोजगार मेळा कार्यावळी खाला तरेकवार विभागात नव्यान नेमिल्ल्या तरणाट्यांक नियुक्ती पत्रां भेटयलीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारत विकसीत राष्ट्र जावपाच्या वाटेर आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशांतल्या तरणाट्यांक सशक्त करपा खातीर गरजेची पावलां उखलीत आसात अशें केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी सांगलें। पिछली 11 साल की जो सफल विकास यात्रा जिस रूप दी गई है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व ने, आज इसके वजह से भारत दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, सबसे बड़े अर्थव्यवस्था। पहले इतने बड़े लक्ष्य किसी ने भी तय करने के लिए हिम्मत नहीं किया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का ऊपर भरोसा रखा, देशवासियों को विश्वास में लिया, साथ में लिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत मंत्रों के द्वारा देशवासियों को वाराणसीत 16व्या रोजगार मेळाव्या अंतर्गत युवा तरणाट्यांक नियुक्तीपत्रां भेटयलीं। वाराणसींतल्या बनारस रेल कारखान्याच्या सभाघरात रोजगार मेळाव्याचें आयोजन जालें। हे वेळार केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी अभ्यर्थींक नियुक्तीपत्रां प्रदान केलीं। हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित है, पक्की सरकारी नौकरी भी और स्वरोजगार के अवसर भी। इसी क्रम में 16वां रोजगार मेला आज आयोजित हुआ है। देश के 47 स्थानों पर 51,286 सफल अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालय और विभागों में नौकरियां दी गई हैं। मैं इस अवसर पर काशी में जितने भी हमारे अभ्यर्थी आए हैं उनको बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ। देश भर के 51,286 सफल अभ्यर्थियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आयज लखनौत गुरु तेग बहादूर महाराज हांच्या 350व्या शहीद वर्साच्या निमतान आयोजित संदेश कार्यावळीत वांटो घेतलो। सनातन धर्माच्या संरक्षणा खातीर गुरु तेग बहादूर हुतात्मा जाल्ले। 350 वर्साच्या इतिहासाक ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान जिवे करपाचो यत्न आसा अशें उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी हे वेळार उलयतना सांगलें। 350 वर्षों के इस पूरे इतिहास को एक जीवंतता प्रदान कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से। कैसा कालखंड रहा होगा जब उस समय औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक रहा हो। इस्लामीकरण के जिस बड़े अभियान को लेकर के आगे बढ़ा था, उसमें सबसे पहले चुनौती उसको किसी ने दी थी? गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने दी।
आंतरराष्ट्रीय हँडबॉल खेळाच्या थेट प्रक्षेपणा खातीर आनी निर्मणे खातीर प्रसार भारतीन हँडबॉल असोसिएशन ऑफ इंडिया कडेन कबलात केल्या। ह्या कबलाती वरवीं हँडबॉल खेळाच्या आंतरराष्ट्रीय हँडबॉल खेळा सर्तीच्या थेट प्रक्षेपणाचे पुराय अधिकार 3 वर्सां खातीर प्रसार भारती कडेन आसतले। हे सगळे खेळ डीडी स्पोर्ट्स, वेव्ज OTT आनी प्रसार भारतीच्या हेर माध्यमांचेर प्रसारीत जातले। हे वेळार प्रसार भारतीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी आनी हँडबॉल असोसिएशन ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक आनंदेश्वर पांडे हाजीर आशिल्ले। भारत आनी इंग्लंडा मजगती सुरू आशिल्ल्या तिसऱ्या कस लावपी क्रिकेट खेळाचो आयज तिसरो दीस। दुसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना भारतान 3 गडी वगडावन 145 धांवड्यो केल्ल्यो। मुखेली शुभमन गिल पयल्या डावात फक्त 16 धांवड्यो करपाक शकलो। तिसऱ्या दिसा भारतीय पंगड खेळपाक देवलो तेन्ना भारतीय खेळगडे KL राहुल आनी ऋषभ पंत हांणी भारताची सुरवात बरी करून दिली। दोगांय मदीं चौथ्या विकेटी खातीर 141 धांवड्यांची भागीदारी जाली। ऋषभ पंत 74 धांवड्यांचेर धावबाद जालो जाल्यार KL राहुल शेकडो पुराय केलो। निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना भारतान 5 गडी वगडावन 277 धांवड्यो केल्ल्यो। विम्बल्डन टेनिस खेळात आयज निमाणे सामन्यात पोलंडची इगा स्वायटेक आनी अमेरिकेची अमांडा सिमोवाका एकमेका आड झुजतली। ह्या दोनूय खेळगड्यांनी पयलेच फावट विम्बल्डन टेनिस खेळाच्या निमाणे फेरयेत पावल घाला। लंडनांतल्या सेंटर कोर्ट हांगा ही महिला एकेरी सर्त भारतीय वेळे प्रमाण सांजेच्या 8:30 वरांचेर सुरू जातली। मजगती दादल्यांच्या एकेरी टेनिस सर्तीत फाल्यां जेनिक सिरल आनी कार्लोस अल्कराज हांच्या मदीं खेळ जातलो। आनी आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेळाचेर कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.8 सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.6 सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। 16व्या रोजगार मेळाव्याच्या अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भेटयली 51,000 परस चड नियुक्तीपत्रां। देशभरात 47 सुवातांचेर जाली कार्यावळ। अहमदाबादेत एअर इंडियाच्या विमानाक जाल्ल्या अपघाताचो प्रारंभीक अहवाल विमान दुर्घटना चौकशी समितीन केलो सादर। इंधन पुरवण बंद जावप हेच अपघाताचे मुखेल कारण थारले। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज मूल्यवर्धन 3.0 कार्यावळीत शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांकडेन साधलो संवाद। मूल्या जीण घडोवपा खातीर मोलाची मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत। 14 जुलै सावन चोडण रायबंदर मार्गाचेर रोरो फेरी सेवा जातली सुरू। आयज न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी फेरयेची केली पळोवणी। आनी पणजेच्या महानगरपालिकेक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024चो राष्ट्रपती भोवमान। 17 जुलयाक नवी दिल्लीत जातली पुरस्कार प्रदान कार्यावळ। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।